भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आणि ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात बुधवारा फोंडकुला बुजोवपी जेट पॅचर मशीन लॉन्च केलें. ताळगांव जाल्ले हे कार्यावळीक पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातूय हजर आशिल्लो. उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर मेळून दोनूच मशिनां हाडल्यात. ही मशिनां विकत घेवंक ना, ती कंत्राटाचेर घेतिल्ल्याचें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. इनिशियली हे मशीन हाडलं आम्ही विकते घेऊन ना हांवें पयलीं सांगलां हे कॉन्ट्रॅक्टरचे मशीन पास गव्हर्मेंट येताले त्याच्या सिस्टमान ना सो इट इज आउटसोर्स आणि जो एरिया भितर जी आमी नॉर्मली आमी बॉटल काडटा तेजे परस 5-10% एक्स्ट्रा आसतले. तितून भितर तेणें कितें काम केलां आनी कोणें केलां तें आमकां दिसतलें. सो हे मशीन आमी इंट्रोड्यूस केलां. तेजे प्रोज कॉन्स आतां दोन केले, एक नॉर्थ सावथ. गरज पडली तर एक्स्ट्रा हाडपाक शकता. ते कॉन्ट्रॅक्टर आनी मशीन आसतली. आमी एकूच मशिनां घेवन पयलीं ट्रायल बेसीस केला. सो फाल्यां हे गोश्ट जी आसा की गोंयांत चलता वो चलना, गोंयच्या पावसा खातीर चलता वो आनी बाकीचे पॅरामिटर आहा ते चलता वो चलना ते पळोवपाक सद्याक दोन मशीन, एक सावथ एक नॉर्थ गोवा हाडला. आनी मागीर जर हे सक्सेसफूल जालें सो ताका एन्युअलूय आमी हे काम करतले. हितून भितर दोन गोश्टी बऱ्यो जाता. आज आमी पळयता की आतां रोहित बाब म्हणटालो की तुवें रस्ते घातले, हांवें रस्ते घातले म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते घातले आनी पिड्यार जाल्या. ताका ऑलरेडी हांवें काम करपाचें केल्लें आसा. पूण रस्त्याची लायफूय वाडोवपाचें हें मशीन शकता. म्हणजे हे एरिया भितर बारीक वेर तेर येयली जाल्यार हेका रिपेर करून गावता. आनी असले हरियाणा स्टेटीन हांगा इंट्रोड्यूस केल्ले आसा along the entire stretch of road by giving an entire contract for maintaining potholes and road wearing out till the next tender 50,000 kilometers till the next so that is the future. आमकां इथे नाका. we will see what is the solution. हे मशीन कशें आमकां चलतलें आनी बेज असेल मागीर आमी डिसायड करता.